Right. थैंक यू माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे भगवान चरण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दर्शनानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम मुरलीधर चरण प्रभू सांगेल फॅमिली आणि बाकीचे हांगा जीएसबी भक्तवृंदाचे जे भक्त आसा तांकां मिगेल दंडवत प्रणाम सगळ्या लोकांक। आणि मिगेल तशी काय पात्रच ना या सब्जेक्टा या विषयावयचे, पण मिगेल शुद्धीकरणा खातीर हांव उलोवचे प्रयत्न करता। तर सिन्स वी हॅव ऑलरेडी चॅन्टेड मंगलाचरण, आय विल बिगिन विथ द टॉपिक। तर हे जे शीर्षक आसा तांतू जे आसा एक आमगेले लायफाचे स्टोरी कसो आसा हाजे बद्दल हांतू सांगिल्लें आसा, ह्या उदाहरणान हांव सांगिल्लें आसा। तर श्रीमद भागवतम हांतू फोर्थ कॅन्टो तांतू सुरवातीतून आमी पळयले री प्रथम सेवन चॅप्टर जे आसा तांतू लॉर्ड शिवा, सती, दक्षा हांगेले पास टायम तांतू सांगिल्लें आसा। ताजे नंतर चॅप्टर 8-13 हांतू जे आसा ते ध्रुव महाराजाले डिवोशन आणि डिटर्मिनेशन हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा। ताजे नंतर 14 सावन 23 जे आसा ते डिसेंडंट जे आसा तांगेले ते वेणा, अनगा, ऋतु महाराज हांगेल बद्दल सांगिल्लें आसा। ताजे नंतर 24 चॅप्टर जे आसा ते रुद्रगीत आसा तांतू प्रचिनी परिशदाक म्हळ्यार रुद्र हे जे आसा रुद्र जे आसा ते तागेले हे सांगता कृष्णा बद्दल सांगता। दे आर ट्रायंग टू प्लीज द लॉर्ड। आणि 25th चॅप्टर जे आज आमी डिस्कस करतले तांतू जे आसा ते पुरंजन महाराजाले डिस्क्रिप्शन आणि कॅरेक्टरिस्टिक ताजे बद्दल हे जे आसा आमकां सांगिल्लें आसा। तर हे जे आसा पृथू महाराज जे आसा पृथू महाराजाले लिनेजांतू एक राज आशिल्लो तागेलें नांव आशिल्लें प्रचिनी बरी। आणि प्रचिनी बरी जे आसा तो एक देवाल भक्त जावन आशिल्लो। आणि तो जो आसा तागेले एक 10 पुत्र आशिल्ले, तागेले संतान 10 संतान आशिल्ले। आणि तांगेल नांव जे आशिल्ले ते प्रचेताज म्हणून सांगिल्लें आसा। हे प्रचेताज जे आसा तांणी जे आसा तागेले 10 चेडूं आशिल्लीं आणि तांकां जे आसा योग्य मार्गदर्शन करून प्रचिनी बरी आसा तांणी कसं केलें तांकां योग्य मार्गदर्शन करच्याक तांकां तपस्या करच्याक वनान पेटयले। आणि तांणी जे आसा हे तपस्या करचे कसं खातीर म्हळ्यार तांकां जे आसा आतां तांगेले राज्याचे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवचे आशिल्ले। आणि त्याच प्रमाणे तांकां गृहस्थ आश्रम तांतू जे आसा तांतू भाग घेवचे आशिल्ले। आणि दे वॉन्टेड टू जॉयन गृहस्थ आश्रम, दे वेर टू एंटर गृहस्थ आश्रम। ताजी पयले ताजी सुरेरी तांकां जे आसा कसं केलें तांकां तपस्या करच्याक तांणी पेटयलें।
आणि अशी जे आसा ते प्रचेता आसा तांणी जे आसा ते अरण्यात वताची आणि थंय गेले नंतर तांणी एक लायक रिजर्व लेक पळयताची. ते लेक जे आसा ते मस्त चंद लेक अशी आसा आणि ते लेक पळोवन जे आसा तांणी हे करताची प्रार्थना करताची. तेन्ना तांतुल्यान लॉर्ड शिवा भायर येता त्या लेकांतल्यान आणि त्या लेकांतल्यान भायर आयले नंतर तागेलो तूं तागेले असोसिएट्स बरे तांतुल्यान भायर येताचे. ते भायर आयले नंतर लॉर्ड शिवा जे आसा ते प्रचेताचे जे आसा तांकां पळोवन तांकां आनंद जाता. कारण प्रचेताज जे आसा तांणी सेल्फ रियलायझेशना खातीर वासुदेव लॉर्ड वासुदेव ताजे आराधना केलेली आसा पूज केलेली आसा. तांणी देवाक नमगिलेलो आसा देवाल्या प्रार्थना करता आसा आणि ताजे खातीर तांणी जे आसा अशी केन्ना करशाक अरण्यांत आयले ते पळोवन जे आसा ताणें लॉर्ड शिवा जे आसा ते प्रसन्न जावन तांणी जे आसा ते तांकां रुद्रगीता हे सांगिल्लें आसा आणि रुद्रगीता तांकां सांगिल्ले नंतर हे प्रचेता जे आसा तांणी कसं केलें तांगेले तपस्या जे आसा ते आयकून जे आसा ताजे नंतर सूर केले आणि तांणी मस्त ऑस्टियर आशिल्ले आणि तांगेली ऑस्टेरिटी तांगेली तपस्या जी आसा ते इतले आशिल्ले की तांणी उदका भितरी त्या लेकांत उदका भितरी वचून 10,000 वर्स 10,000 इयर्स तांणी जे आसा ते तपश्चर्या केल्ले. तर अशी तपश्चर्या तांगेली चेडूं करता आशिल्ली प्रचेताज कोणाक तांगेले बाप आसा प्रचिनी बरी कोणाक तांणी पेटयलिले प्रचेताक ऑस्टेरिटी करच्याक आणि ह्या सायडारी दुसऱ्या सायडाक हांणी तपश्चर्या करता आसा पण बाप जे आसा तांगेले प्रचिनी बरी तांकां कशें जालें तांणी जे आसा ते कर्मकांड रिच्युअलिस्टीक एक्टिविटी हातूंत संलग्न जाले आणि जे आसा ताजे खातीर मस्त तांणी सॅक्रिफायस करचे लागले यज्ञ आनी केले आणि ते सगळे जे आसा ते कसले कर्मकांड यज्ञ अशी तांणी केले आणि केन्ना कोणें कर्मकांड करता जाल्यार तांतूं तांकां फ्रुटीव रिजल्ट केन्ना मेळटाची तेन्ना मनुश्य जे आसा ते आनी तांतूं आनी डीप वता आनी चड करचे प्रयत्न करता कारण की म्हळ्यार कसं मेळ्ळ्यार आनी चड जाय अशी मनांतूं मनशाले बेगीन लोभ उरता तशी जाले आणि तांणी एका मागशी एक अशी सॅक्रिफायस जे आसा ते करते गेले आणि ते सॅक्रिफायस करता आसतना तांणी मस्त एनिमल किलिंग केले त्यात यज्ञ करता आसतना अश्वमेध आणि यज्ञ करता आसतना तांकां मस्त बली दिवका पडटा हागेले जानवराले तेन्ना तशी मस्त बली दिते गेले तांणी आणि अशी तांणी अशी करचे लागली की एक सॅक्रिफायस जाली की आणि एक दुसरे पहिले कंप्लीट जावचे पहिले दुसरेची तयारी करतशी आणि एक जाल्या नंतर परत दुसरे कडेन वचून बसतशी आणि दुसरेचे एंड जावचे सुरेरी तिसरेची करतशी अशी करून एका मागशी एक तांणी सॅक्रिफायस जे आसा ते वाडत वत आशिल्ले तांगेले अशी करून तांणी जे आसा कसं जालें तांणी जे आसा ते तांकां बेगीन प्रतिश्ठा अशी हे जालें की आनी हांव जे आसा ते आनी करता अशी करून जे आसा तांगेले हे सॅक्रिफायस वाडत गेले
तेन्ना श्रील प्रभुपाद जे आसा तांणी कसं म्हणटाचे की म्हळ्यार कलियुगान तूं ग्रेटेस्ट सॅक्रिफायस जे आसा ते चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. आमी जे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाची, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तर कलियुगा खातीर प्रभुपाद म्हणटाची की हे सर्वात ग्रेटेस्ट सॅक्रिफायस आणि कॉंग्रिगेशनल चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम. एक देवाला नाव घेवचें आणि हरिनाम कीर्तन करचें. हाजे मुखारी हाजी वैरी कसले सॅक्रिफायस ना अशी जे आसा प्रभुपादान सांगिल्लें आसा. आनी म्हळ्यार की हातूं कसले आमकां हे करता म्हणून ना, बलिदान करची गरज ना. आमी नुसता देवान नाव घेतल्यार पुरो अशी जे आसा ते तांणी सांगिल्लें आसा. ताजे खातीर देवाल जे भक्त आसा तांणी हरिनाम संकीर्तन करता. आणि हरिनाम संकीर्तन हांनी कशी केलें एका मागची एक जाल की दुसरे तयारी, दुसरे जाल की तिसरे तयारी अशी करून आमी वरे सततम कीर्तयंतो माम अशी सांगिल्लें आसा शास्त्रांत की देवाल भक्ती करतासतना आमी देवाल कीर्तन सततम करता. म्हळ्यार एवरी टायम वी हॅव टू चॅन्ट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. तर अशी आमी जे आसा एका मागशी एक हरिनाम संकीर्तन करते उरता अशी प्रभुपाद सांगता. आतां हे करतासतना आमकां काही तशी हे करची गरज ना. आमकां नुसता तोंडान जे आसा देवाल नाव घेते उरचें. ते सिंपल आसा. आणि आमकां कसलेय प्रकारचे पॅराफर्नेलिया सामग्री कसले नाका. आमी जे आसा ते फक्त देवाल नाव घेत जे आसा ते हे संकीर्तन करता अशी प्रभुपाद सांगता. तर अशी हे जेन्ना प्रचिनी बरी कर्मकांडान तूं फसता तेन्ना नारद मुनी जे आसा तांकां बेगीन दुख्ख जाता. आणि नारद मुनी जे आसा ते कसं करताची आउट ऑफ कंपॅशन नारद मुनी जे आसा ते प्रचिनी बरी जी आसा तागेले येताची. आणि तागेले आयिल्ले नंतर तांणी जे आसा प्रचिनी बरशी जे आसा तागेले ग्लोरिफिकेशन करता की तू जे आसा तू एक महान व्यक्ती आसा, तू एक महान मनुष्य आसा. तू जे आसा ते ध्रुव महाराज, अंग, पृथू महाराज हांगेले लिनेज, हांगेले जे हे आसा हांगेले जे फॅमिली त्या फॅमिलींतून आसा तेन्ना तू हे कसले कर्मकांड आणि तू हे करते आसा. तू जे आसा ते हे कर्मकांड जे आसा हे कसले करता आसा अशी जे आसा ते नारद मुनी तांकां विचारता. तेन्ना प्रचिनी बरीशी जे आसा तांकां वरे हे खबर उरना की वाय इज डुईंग वॉट एवर ही इज डुईंग. ही इज डुईंग आउट ऑफ हे कसले डुईंग समथींग वीच ही इज अचिवींग. म्हळ्यार कसले तांणी बरे कार्य करताची अशी तांकां दिसता. आणि हांव व्हड कार्य केले, हांव मस्त सॅक्रिफायस केले, यज्ञ केले अशी जी आसा भावना दवरून तांणी हे करते आशिल्ले. तांणी हे जे कर्मकांड करते आशिल्ले. तर तेन्ना नारद मुनी जे आसा ते प्रचिनी बरी जे आसा तांकां सांगता की तू अशी केलेली नंतर तुका अशी केल्ली मुळे जे आसा ते तुका कसले हॅपीनेस मेळच ना, तुका आनंद मेळच ना. आणि तुगेले जे दुःख आसा ह्या दुःखांतुल्यान वरे तू भायर येवच ना. तर अशी केल्ले जे आसा ते कसं जाता तू कर्मान तू आणि फसते वता. यू आर एन्टँगल्ड इन युअर कर्म. तेन्ना हे जेन्ना नारद मुनी सांगताची
सो प्रचिनी बरी जे आसा दॅट वे ही वॉज अ हंबल. आणि जे आसा he was not knowing and he was ready to know. This is the qualification of a person who can advance in spirituality. तर प्रचिनी बरीशी जे आसा तांगेले हे एक गुण आशिल्ले की तांकां गोत नाशिल्ले, पण ते नारद मुनी कसं सांगता ताका आयकून ते तागेले जिवनांत तूं हाडच्याक प्रयत्न करच्याक रेडी आशिल्ले. सो इवन इफ वी डू नॉट नो, आमकां कसले गोतू ना, तरी आमी अशी आमगेली भावना उरता की कोणाक गोत असो तागेले वचका, तागेले शिकता. तू भगवद्गीतेन तू एक श्लोक आसा, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांतिते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शी. सो अ पर्सन म्हळ्यार कोण जीव जे आसा केन्ना जन्म घेता तेन्ना तो अज्ञानांतू उरता, ताका काय ज्ञान उरना. पण ताका अशी मनशाले वचका कोणा ज्ञान आसा, कोणाक शास्त्र कसं आसा ते गोत आसा. आणि ताजे जे आसा ते कृष्ण म्हणटा की गुरुले वचता, कारण ज्ञानेन तत्वदर्शन म्हळ्यार तो गुरु जे आसा, गुरु हॅज सीन द एब्सोल्यूट ट्रूथ. ही नोज, एक म्हळ्यार ताका गोत आसा आणि ताणें सत्य कसं आसा ते ताका ही हॅज रियलायज दॅट. आणि अशी मनुष्य जे आसा ते कसं करतले, तुमकां एनलायटन करता. तुमकां जे आसा कसं खंयची चीज बरोबर आसा आणि खंयची वायट आसा हाजे बद्दल डिफरन्शिएट करून जे आसा ते तुमकां सांगताले. तेन्ना प्रचिनी बरी जे आसा केन्ना अशी नम्र जावन नारद मुनी लागीं कसं खरें ज्ञान आसा हे आयकुची तांणी इच्छा दवरले नंतर नारद मुनी कसं करता म्हळ्यार नारद मुनी तागेले दिव्य दृश्टीन जे आसा प्रचिनी बरीशी जे आसा तांकां दाखयता की पळय तूं आतां इतले जे एनिमल सॅक्रिफायस केलेले आसा ते दाखयता. ते पळय सगळे एनिमल्स जे आसा दे आर वेटिंग फॉर युअर डेथ. आणि तुगेल मृत्यू जाली नंतर दे वूड लायक टू पियर्स युअर बॉडी विथ आयर्न हॉर्न्स. म्हळ्यार तू आतां आमकां कशी मारल्या तशी ते एनिमल जे आसा ते वाट पळोवन आसा की तू केन्ना मरता आणि तुगेल मेली नंतर आमी तुगेल जे आसा ते बॉडीक जे आसा ते हे करतले. अशें करून नारद मुनी जे आसा तांकां दिव्य दृश्टीन ताका रियालिटी सांगता. म्हळ्यार ताजे खातीर म्हणटाची की आमी जे आसा ते केन्ना सॅक्रिफायस करचे ना, खंयचे एनिमला सॅक्रिफायस करचे ना, खंयचे एनिमला मारचे ना. ताजे कारण म्हळ्यार आमी कोणा मारताची ते नेक्स्ट जन्मान तूं ते आमकां मारता. म्हणून जे आसा आमी एक खंयचे प्राण्याक खंयचे वनस्पती वरें आमी हे करनाची, पण आमी केलेली जे आसा ते कसं करताची ताजे कर्मांतुल्यान भायर येवच्याक आमी ताका देवाक ऑफर करताची आणि प्रसादा रूपान ताका आमी ऑनर करताची. तर बॉडी मेंटेन करच्याक आमकां काय खावका म्हणून आमी जे आसा ते मिनिमम जे आसा ते घेवन हे करताचे, कसले ऑफर करताचे आणि खाताचे. तर प्रभुपाद आजची कोटान तूं आजची प्रभुपादाल जे कोट आसा तांतू प्रभुपाद डेली कोट उरता प्रभुपादाले तांतू आयच्या कोटान प्रभुपाद म्हणटा की मॅन म्हळ्यार एक मनशाक चड वस्तू जावका अशें काय ना, ताका फॅक्टरी काम करता मस्त दूध कमवका अशें काय ना. ताण जे आसा कसं करता फार्मिंग करता आणि गाय दवरता. आणि अशें करून तागेल
बाकीचे जे तागेले हे आसा टायम आसा त्या देवाल भक्ती करच्यान तूं ताणें युटिलायज कर अशी प्रभुपाद सांगता आसा की हाऊ अ ह्युमन बीइंग कॅन युटिलायज हीज टायम अँड एनर्जी इन सर्वीस ऑफ द लॉर्ड आणि अशी करून न्हू ताणें प्युरिफाय जावन ही शूड कम आउट ऑफ क्लचीस ऑफ बर्थ अँड डेथ. तर हे सांगच्याक ना हे एक्सप्लेन करच्याक म्हळ्यार लायफ कसो आसता हे एक्सप्लेन करच्याक कडेरी नारद मुनी जे आसा ही एलेगोरिकल स्टोरी जे आयची शीर्षक आसा हे जे आसा ते एलिगोरिकल स्टोरी ऑफ कॅरेक्टर कॉल्ड मिथिकल कॅरेक्टर कॉल्ड पुरंजना. ते पुरंजना स्टोरी जे आसा ते कोणा सांगता प्रचिनी बर्शी जे आसा ताका सांगता. कारण प्रचिनी बर्शी बरी आसा ताका हे जाणून घेवचें आशिल्लें की हे लायफ कसो आसा म्हणून हांव हांव कसो चूक केलो म्हणून. तेन्ना नारद मुनी तांकां सांगता की एक काळारी जे दोन मित्र आशिल्ले फ्रेंड्स आशिल्ले तांगेले एक जे आसा तागेले एकेले नांव आसा पुरंजन आणि अभिज्ञान अशी अभिज्ञान जे आसा ते तागेले दुसरे फ्रेंड आशिल्ले आणि अशी हे दोग मित्र जे आसा तांणी कशे जालें सेम तांगेले आयु जे आसा ते सेम आशिल्ले आणि तांणी जे आशिल्ले हुशार आशिल्ले तांकां जे आसा फ्रीडम आशिल्लें तांणी हॅप्पी आशिल्ले आणि केन्ना तांणी जे आसा ते ऑल द टायम दे वर टुगेदर आणि ते आसा ते अशी भ्रमण करते आसाची आणि भ्रमण करता करता जे आसा तांतू कसो जाता पुरंजन जे आसा ते एक हिमालयान लागीं जे आसा हिमालय जे फूट हिल आसा ग्राउंड लेवल थंय तो जे आसा एक लायक पॅलेस पळयता. हं? आणि त्या पॅलेस पळोवन जे आसा कसो जाता ताका आकर्शण जाता आणि त्या पॅलेसा लागीं त्या महला लागीं वता आणि ते महल जे आसा ताका कसो आसा 9 गेट्स आसा आणि हे 9 गेट्स पळोवन जे आसा तो कसो जाता आकर्षित जाता. तेन्ना हे जे महल आसा ताका कसं नांव दिलेलं आसा नवद्वारपुरी म्हळ्यार हे अशी महल आसा जाका 9 गेट्स आणि 9 गेट्स आसा हे 9 गेट्स वाले महल पळोवन जे आसा तो कसो जाता आकर्षित जाता आणि तागेलो जो मित्र आसा तागेलो ओटू आशिल्लो तो ताका विसरून वता. विसरून जे आसा ते नवद्वारपुरी जे आसा तागेले मस्त लागीं उरता आणि ताका जे आसा आकर्षण निर्माण जाता ही ही फॉल इन लव विथ दॅट पॅलेस आणि तांतुल्यान एक लेडी भायर येता त्या मल्लांतुल्यान एक लेडी जी आसा ती एक सुंदर लेडी जी आसा ती भायर येता स्त्री भायर येता आणि ती जी आसा तिगेल कसो आसा तिगेल माथ्यार जे आसा ते एक स्नेकाचे अंब्रेल आशिल्ले. हं? आणि तिगेल जे आसा ते 10 सोल्जर्स आशिल्ले आणि जे आसा ते 11 गार्ड्स आशिल्ले तिगेले आणि ते जे आसा तिगेल ओटू उरताचे आणि ते 11 गार्ड्स ओटू जे आसा ते तिगेल नांव आशिल्लें पुरंजनी. तर ही पुरंजनी जी आसा ती महलांतुल्यान भायर येता तेन्ना पुरंजन जे आसा तो महलाक अट्रॅक्ट जाल्लेलो आशिल्लो तो तो पुरंजनी पळोवन आनी अट्रॅक्ट जाता. हं? आणि ताका जे आसा ते तागेले मनान तूं अशी भावना येता की ही कोण आसा इतलो सुंदर स्त्री जी आसा ती कोण आसा अशी लेखून जे आसा तो कसो करता तिगे लागीं वता
आणि तिगे लागी वचून तो जे आसा तिका विचारता की तू कोण असो. हा, तुगे लांब बाप कोण असो. आणि तुगेले आयडेंटिटी कसं असं आणि तू कसं करता अशी तिगेल बद्दल जे आसा ते पुरंजन जे आसा ते विचारता पुरंजनी. तेन्ना पुरंजनी जी आसा ती म्हणटा की हांव कोण आसा म्हाका गोतूना. हांव जे आसा कोण आसा ते म्हाका गोतूना आणि मिगे लांब बाप कोण आसा हे वरे म्हाका गोतूना. हे महलांत हांव कशें रबता हे वरे कसले गोतूना. मिगेल म्हाका जे आसा ते मिगेल बद्दल म्हाका काही गोतूना. आणि अशी करून पुरंजनी जी आसा तीक वरें हे पुरंजन आसा ताजे वयर जे आसा ते अट्रॅक्शन निर्माण जाता. तीक वरें दिसता की हो वरें कितलो संद मनुश्य आसा. तेन्ना पुरंजन जे आसा ताजे तो कोण आसा एक जिवात्मा आसा. आणि पुरंजनी जे आसा ते मटेरियल इंटेलिजन्स आसा. तेन्ना अशी सांगिल्लें आसा की हाजी एनालॉजी अशी सांगताची हे पुरंजन जे आसा ते पुरंजनी पळोवन तिका मस्त प्रश्न निमगिता की तू कोण आसा कसो आसा खंयच्यान आयले आणि तुगे लांब बाप कोण वगैरे वगैरे. हा, आणि जे आसा जे सत्य कसले पुरंजनी जे आसा कसले ते मटेरियल इंटेलिजन्स आसा. आणि कडेरी तांगेल दोगाले लग्न जाता आणि लग्न जावन तांणी सुखांत जे आसा ते महलांत जे आसा ते हे करताची जीवन तांगेले हे करताची स्पेंड करताची. तेन्ना अशी सांगताची की हे जे पुरंजन जे आसा हू इज अ स्पिरीट सोल इज he is inquiring with the material intelligence, but he about the sense gratification अशी सांगतात की पुरंजन जे आसा ताका कसं आशिल्लें ही गॉट अट्रॅक्टेड टू द सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. मागीर तिका पळोवन ताका सेन्स ग्रॅटिफिकेशन करची इच्छा जाली. हा, तेन्ना अशी सांगिल्लें आसा की केन्ना जिवात्मा तागेले इंटेलिजन्स आसा ताका जे आसा ते he ask questions or he uses his intelligence in sense gratification. आणि आणि एक दृष्टिकोनांतल्यान पळयल्यार पुरंजन जे आसा ही नेवर आस्क द इंटेलिजन्स अबाउट बेसिकली गॉड. देव कोण आसा, हांव कोण आसा, मिगेल आणि देवाल रिलेशन कसं आसा आणि हांव कसल्याक ह्या मटेरियल वर्ल्डान तूं सफर करता अशी जे स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स आसा ताजे बद्दल जे आसा ते जिवात्मा जे आसा ते केन्ना प्रश्न करना. आणि हे एनालॉजीन तू अशें सांगिल्लें आसा की पुरंजनी म्हळ्यार द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड. म्हळ्यार देवा बद्दल जिवात्मा जे आसा ते विचारना तागेले बद्दल हे करना. अशी जे आसा ते पुरंजन अँड पुरंजनी जे आसा कसं आसा गेट मॅरीड. तांणी मॅरीड जावन कडेरी तांतू नवद्वारपुरी त्या महलांत जे आसा तांणी राबताची आणि तशी जावन ते कसं करताची हॅपिली राबताची. आणि एक स्त्री आसा दुर्भागी ती बरे जे आसा कालना म्हणून असं तागेल जी आसा ती पुत्री आसा धूव आसा
आणि ती जी आसा ती इतलं सुंदर ना, कुरूप आसा बेगीन. हं? म्हणून जी आसा तिका कोणें लायक करनाची. नोबडी वॉन्ट्स टू मॅरी हर, गेट हर मॅरीड. तेन्ना ती जी आसा एक दिवस कसो जाता, नारद मुनीक मेळटा. आणि नारद मुनीक मेळिल्ले नंतर नारद मुनीक पळोवन जे आसा ती कसं करता, नारद मुनीक सांगता की म्हाका तुगेले लग्न करचें. तेन्ना नारद मुनी म्हणटा की हांव जे आसा ते ब्रह्मचारी आसा, हांव जे आसा ते म्हाका लग्न करचें ना. आय डोंट वॉन्ट टू गेट मॅरीड विथ यू. आणि केन्ना अशी नारद मुनी म्हणटा तेन्ना ती दुर्भागी जी आसा ती कसं करता, ती नारद मुनीक कर्स करता. ती शाप दिता आणि ती सांगता की तुका जे आसा हांव शाप दिता की तूं एक जागेर केन्ना उरेशना. तूं जे आसा तें कसो करतलो, भ्रमण करतलो. आणि जे आसा अशी कोण जे आसा तुगेलें जीवन वता मुखा वयलें, अशी ती शाप दिता. आणि शाप दिली नंतर नारद मुनी जे आसा ते म्हणटा जायत, पण हांव कसं म्हणटा की तूं जे आसा आनी एक चंद्रवेगन म्हणून आसा, तूं जे आसा तागेलो तूं लग्न करीत. अशी नारद मुनी तिका सुजाव दिता. आणि चंद्रवेगन तिगेल्याक तागेल्याक जी आसा ती कडेन वता आणि ती ताका जे आसा ते विचारता की विल यू मॅरी मी. तेन्ना तो म्हणटा की तूं जे आसा ते यू आर 85 इयर्स ओल्ड. आणि तूं इतलं वृद्धावस्थे आसा, आतां तुगेल्या कोण लग्न करतले. अशें म्हणू तो जे आसा तिका ताका आन्सर करता. हं? पण हांव कसो करतलो, आय कॅन कीप विथ यू. आय आय कॅन कीप यू विथ मी. अशें म्हणू चंद्रवेगन जे आसा ते हे करता, तिका सांगता. आणि चंद्रवेगन जे आसा ताका आनी एक प्रवन प्रवरण प्रजवरण प्रजवरण म्हणून एक आनी एक भाव आशिल्लो. आणि तो भाव जे आसा तुगेलो ब्रदर जो आसा तो आणि बाकीचे सगळे मेळ जे आसा त्यांनी कसं करता की म्हळ्यार हे जे अ, पुरंजन जे पॅलेसार राबता ते पॅलेसान तूं तांणी ते लायक पॅलेस पळोवन तांकां अट्रॅक्शन जाता. आणि तांणी सगळे मेळ जे आसा ते कसं करताची त्या पॅलेसार अटॅक करताचे आणि ते कॅप्चर करचे प्रयत्न करता. आणि ते कॅप्चर करच्याक तांणी कसं करताची नवद्वारपुरी तांतू जे आसा ते भितर वचचे प्रयत्न करता. तेन्ना दुर्भागी जी आसा ती कसं करता, ती पुरंजनील जे 5 स्नेक आसा, ताका जे आसा ते फर्स्ट शी किल्स देम. आणि जे जे पॅलेस आसा ताका कसं करता, ताका फायर हे करता, अग्नी दिता. आणि पुरंजन जे जे अशी आसा ते पुरंजनाले हे जे आसा तांदूळ तांदूळ पुरंजना आणि पुरंजनी जे आसा तांणी भिवन कसं करताची तांतूंतल्यान भायर येता. आणि थोड्या वेळान देन आफ्टर सम टायम कसं जाता, पुरंजन जे आसा तागेले डेथ जाता. आणि पुरंजन जे आसा ते पुरंजनीक मस्त अटॅच उरता, ताका मस्त आकर्शण उरता तागेले बायले वयल्यान. आणि म्हणून कसं जाता एंडाक तो जे आसा ते तागेले केन्ना मृत्यू जाता तेन्ना तो पुरंजनी उदगास करता. आणि पुरंजनी उदगास करून तागेले देह त्याग करता. आणि कारण तो तशी करता म्हणून कसं जाता, तो एक लेडी म्हणून स्त्री म्हणून तागेलो जन्म जाता पुरंजनान. आणि पुरंजन जे आसा एक स्त्री
जाली नंतर हा परत जे असं होड जाली नंतर कसं जाता एक विदर्भ देशाचे राणी म्हणून एक तिगेले हे जाता जन्म जाता आणि ती जी असं ते पंडिया राजन म्हणून एक राजपुत्र उरता तागेलो तुझे असं ती लग्न करता आणि लग्न केल्यानंतर परत जी असं ती तिगेल किंगडमान तुला राबता आणि थोड्या दिवसान त्यांनी जे असं ते फॉरेस्ट वताची आणि फॉरेस्टा गेली नंतर ती बरे जे असं ते तिगेले बामणाक फॉलो करता आणि थंय जे असं ते तपस्या करून न्हू कडेरी एक दिवस जे असं तो राजपुत्र तिगेल बामण तागेले कसं जाता मृत्यू जाता आणि तागेल मृत्यू जाली नंतर हा ही कसं करता ती तागेले अग्नींतू प्रवेश करचे प्रयत्न करता अग्नींतू प्रवेश करून तागेलो तू हे मरच्या हे करता प्रयत्न करता आणि अशी केन्ना करता तेन्ना त्याच टायमार कसं जाता एक ब्राह्मण थंय एक स्कॉलरली ब्राह्मण जे आसा थंय प्रकट जाता थंय थंय येता आणि तो जे आसा ते सांगता की तू हे कसं करतस तू जे आसा ते परत जे आसा कसं जातलें बामणा उडगास केलं म्हणून परत तू आता स्त्रीची परत पुरुष जातले आणि अशी जे आसा ते कसं जातलें म्हळ्यार स्त्रीचे पुरुष पुरुषाचे स्त्री परस स्त्रीची पुरुष अशी जे आसा ह्या चक्रान तू कसं जातलें फसतलें आणि अशी जावची नाका म्हणून जे आसा ते तू कसं कर तू सॅक्रिफायसान तू वच नाका आणि हे सांगिल नंतर तो जे ब्राह्मण आसा तो तागेल आयडेंटिटी सांगता तो कसं सांगता तिगेल बद्दल सांगता फर्स्ट की तू जे आसा आतां स्त्री आसा तू पयले जन्मान तू कोण आशिल्लें पुरंजन आशिल्लें आणि हांव कोण आसा हांव जे आसा आमी दोग एक आशिल्ले आमी दोग एकत्र आशिल्ले आमी फ्रेंड म्हणून आशिल्ले हांव जे आसा तुगेलो तो फ्रेंड आशिल्लो अभिज्ञात न्ही तो हांव फ्रेंड आसा तुगेलो हं? तेन्ना हे अशी जे आसा सांगून तो तिका जे आसा कसं करता ही स्टॉप्स हर टू गेट अगेन डाय अँड टेक बर्थ अगेन एज अ मेल पर्सन तो तो सांगता की तुका जे आसा ते कसं करका पडटलें तूं आतां हजबंडाव तूं गेल्यार परत तुका परत एक जन्म घेवका पडटा आणि अशी करून तुका जे आसा हे जन्म मृत्यू आनी तूं अशी तूं फसल्यार कसं जातलें तुगेलें सॅल्वेशन जावेच ना तुका तांतुल्यान मुक्ती मेळेच ना आणि अशी सांगिल नंतर कडेरी अविज्ञात जे आसा ते तागेले आयडेंटिटी वरें सांगता आणि तेन्ना तो ब्राह्मण जे आसा तो कोण जाता अविज्ञात तागेले फ्रेंड आसा ते जाता आणि अशी जाली नंतर अविज्ञात जे आसा ते पुरंजनाक सांगता की परत हे नवद्वारपुरी हे जे महल आसा हा ताका कसं जावं नाका एट्रॅक्ट जावं नाका आणि अशी सांगून जे आसा ते कसं जाता अशी सांगून पुरंजन आनी अविज्ञात जे दोन फ्रेंड आशिल्ले तांणी परत हॅपिली दे लिव टुगेदर आणि अशी नारद मुनी जे आसा
ही स्टोरी जी आसा ते कोणा सांगता, प्रचिनी बरी तांकां हे स्टोरी सांगिल्ली आसा. हे स्टोरी हांगा एंड जाता. आता हे सांगिल्ले नंतर प्रचिनी बरी जी आसा ताका मस्त कन्फ्युजन जाता. ही गेट्स परप्लेक्स्ड. आणि तांणी जे आसा भ्रमान पडताची की हे स्टोरी सांगले पण हाजे अर्थ कसले. हं? तेन्ना तांणी नारद मुनीक याचना करताची की म्हाका कृपा करून हाजे अर्थ कसो आसा ते सांगा. तेन्ना नारद मुनी जे आसा ते हे जे स्टोरी आसा ताजे अर्थ जे आसा ते सांगता. हे स्टोरी कसो आसा म्हणून. तर पुरंजन जे आसा ते कसं आसा, जीवन आसा, आमगेलें जीवन आसा. आणि अभिज्ञातन जे आसा ते आमकां गोत्त नाशिल्ले वस्तू आसा. आनी तूं गोत्त नाशिल्ले वस्तू ते एक जिवात्माक कसं म्हळ्यार देव देव देवा बद्दल कोणा अशी गोतू ना. देव आमी अशी फिजिकल रुपा कोणा पळोवच्या मेळना. पण पूण सांगता आमकां देन वी अंडरस्टँड अबाउट गॉड. सो द जीव is not able to understand who is अभिज्ञातन. आणि नवद्वारपुरी जे आसा ताजे जे महल आसा ते आमगेले शरीर आसा. आणि तांतूं कसले 9 गेट्स आशिल्ले. ते 9 गेट्स जे आसा ते आमगेले शरिरांतले 9 गेट्स आसा. आमगेले शरिरांतले 2 नाक, कान, आमगेले जे ओपन इंद्रिय आसा ते 9 गेट्स अशी सांगिल्ली आसा. आणि केन्ना पुरंजन केन्ना अशी 9 गेट्सान तूं आनंद घेवचे प्रयत्न करता तेन्ना ही फॉरगेट्स द अभिज्ञातन. ही फॉरगेट्स द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड. आणि तो कसं करता, तो जे आसा ते एक स्त्री पुरंजनी ती तिगेलो ओटू कसं करता, तिगेलो ओटू अट्रॅक्ट जावन तिगेलो ओटू रावचे प्रयत्न करता. तो ही स्त्री जी आसा ते आमगेले इंटेलिजन्स, आमगेली बुद्धी. आणि ही बुद्धी जी आसा ती बुद्धी जी आसा ती कसं करता आमकां मी एंड मायंड, आय एंड मायंड. आणि आमगेले तिक वरे एक आकर्षण उरता कसले फॉर द बॉडी. आणि ते सेन्स जे आसा ते एन्जॉय करचे प्रयत्न करता. अशी जे आसा ते 5 जे हुड्स आशिल्ले ते सर्पाचे जे अंब्रेला आशिल्ले तिगेले ते अशी सांगतात की प्रनान, अपान, व्यायन, उदानन आणि समानन अशी जी आसा 5 हे आसा. आणि 11 बॉडीगार्ड जे आसा तांतूं 5 जे आसा ते ज्ञानेंद्रिय आसा. आणि 5 जे आसा ते कर्मेंद्रिय आसा. आणि एक जे आसा ते आमगेले मन आसा. आणि जे आसा मस्त जे सोल्जर्स आशिल्ले ते पुरंजन इलाकी ते सोल्जर्स म्हळ्यार आमगेले मनांतू जे मस्त इच्छ जाता आमकां. आमगेले मनांतू कितली इच्छा आमगेले मनांत उत्पन्न जाता. आणि ते मनान जे उत्पन्न जाता इच्छा लोड्स ऑफ सोल्जर्स दोज आर कॉल्ड आमगेले मनान जे इच्छ जाता ते सगळे सोल्जर्स आसा. आणि एक जीव जे आसा ते एक शरिरांतू गेल्ले नंतर तो जे आसा कसं करता हे सगळ्यो गोष्टी आसा ताका कंट्रोल करचे प्रयत्न करता. आणि हे दुरभागी जी आसा ती कोण आसा, ती फिमेल जी 85 इयर्स ओल्ड आशिल्ले ते म्हळ्यार आमगेले वृद्धावस्था. आमी वृद्ध जाते वताची ते आमी ते
दुर्भागी जी आसा ते आमगेली वृद्ध अवस्था जी आसा ती आसा. आणि अ, नारद मुनी जे आसा ते सांगता की अ, ती जी आसा ती गेल्या की हांव लग्न करना. दॅट मीन्स इन्सिडेंटली नारद वॉन्टेड टू टेल ताका अशी सांगचे आसा की हांव जे आसा कसो आसा यंग आसा आनी म्हाका जे आसा ओल्ड हे एज नाका. ही हॅज वन ओवर द एज अशी जे आसा नारद ते आसा ते एक्सप्रेस करते आसा. आणि नारद जे आसा ताका एक जागेर ना अशी सांगिल्लें आसा. आं, ते जे आसा की तो जे आसा ते आमगेले हे आसा कसले एक जाग्यार आमी म्हळ्यार उरनाची आमी मस्त हांगा थंय अशी हे प्रयत्न करते उरपाचे कडेरी चंद्रवेगन जे आसा ते कसं आसा आमगेले लायफ स्पॅन आसा. आणि बाकीचे जे आसा ते कसं आसा ते आमकां प्रजवरण जे आसा ते आमगेले फीवर आसा. आणि भयान जे आसा ते आमगेले भय आसा. आणि अशी जे आसा हे आमगेले लायफान तूं हे सगळं मिक्स अशी भावना आसा. आणि जे अशी अशी जी आसा ते आम्ही कसं करताची हे जिवात जीव एक जीव म्हणून आम्ही हे करताची. पण आम्ही अशी केन्ना अट्रॅक्ट जाताची अपोजिट सेक्साक आणि तागे आनंद घेवचे प्रयत्न करताची. तेन्ना कसं जाता आम्ही जे आसा ते परत परत आमकां जन्म मृत्यू हे चक्रांतू आम्ही फसत वताचे. जे अ, प्रचिनी हाजे पुरंजनाचे हे आसा तागेले जे स्टोरी आसा ताका कशी अट्रॅक्शन जालें आणि तो जे परत एक स्त्री जालो परत परत पुरुष हे जालो अशी जे आसा ते जन्म मृत्यू जे चक्र आसा ते आम्ही अट्रॅक्ट जाले नंतर आमकां ते चक्रांतुल्यान तांतू आमी उरताची. आणि हे जे आसा ते आमकां कोणे एक गुरू मेळिल नंतर आमकां कसं जाता तो जशी तागेले फ्रेंड मेळटा ताका आणि तो सांगता राब आतां हांगा तूं जे आसा ते कसं करनाका वच नाका हे केन्ना सांगता. तेन्ना ते असं कसं जाता तागेलो फ्रेंड जो अभिज्ञात जो आसा ते सांगता तेन्ना जे आसा तो कसो करता तो थंय वचचे स्टॉप करता. तेन्ना आमकां हे जन्म मृत्यूचे जे चक्र आसा तांतुल्यान ते स्टॉप करचे खातीर आमगेले गुरू जे आसा ते आमकां मदत करता. आणि गुरू मदत करून आमकां कसं करताची आमगेल ट्रू आयडेंटिटी कसो आसा ताजे बद्दल आमकां सांगता. आणि ट्रू आयडेंटिटी सांगून आमकां हे सायकल आसा तांतुल्यान स्टॉप करच्या मदत करता. बाय which we do not have to take birth again as a human form of in any form of life. तर अशी जे आसा हे स्टोरी आसा ताजे इसेन्स अशी सांगिल्ली आसा. आणि प्रभुपाद जे आसा ते श्रीमद भागवतम तांतू फोर्थ कॅन्टो 25th चॅप्टर आणि 10th वर्स हांगा तुजें आसा हे सांगता हेच सांगता की कशी की जीवात्मा जे आसा ते एक शरीर धारण करता आणि सगळे लोक जे आसा कसं जाता पुरंजना मुक्ती जाता. आणि तांणी कसं जाताची तांणी जे आसा ते किंग जाताची.
शरीराचे. आणि दे वॉन्ट टू एन्जॉय दिस सेन्सेस थ्रू दिस 9 गेट्स. आणि सेन्स ग्रॅटिफिकेशन तू गेली नंतर कसं जाता, तागेल जे असं ते वापस जन्म जावचे चान्स वाढता. आणि सेन्स ग्रॅटिफिकेशन केल्यामुळे जे असं सेन्साक सॅटिस्फाय करचे खातीर तो कसं करता, आणि प्रयत्न करून आणि पोझिशन वाढवच्याक हे करता, तपस्या करता, सॅक्रिफायस करता, कर्मकांड करता. आणि अशी करून जे असं ते तागेल फ्रेंड असं ताका जे असं म्हळ्यार सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड ताका विसरता. आणि विसरिल नंतर ही फॉरगेट्स इवन अल्टिमेट गोल ऑफ लाईफ बिकॉज ही इज एंगेज इन सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. तर जीवात्माक सर्वात व्हड डेंजर कसं म्हळ्यार तागेल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन and thinking himself as a body and try to satisfy the senses by engaging into fruitive activities. In order to satisfy the senses, try to earn more and more, and in that process तांतू कसं जाता, तो जीवात्मा जे आसा तो करता म्हणून देखता. अशी जे आसा ते आमगेले लायफाची स्टोरी आसा, हे प्रत्येक जीवात्मा स्टोरी आसा. आणि तांतू आमी पळयताची की हांतू जे आसा हांतुल्यान कोणाक मुक्ती इतले आसानी तांतून इतलं सहजरित्या कोणाक मेळना. आमी पळयताची की इवन डेमिगॉड्स तांणी वरे बिविल्डर जाताची. देवाल जे मायावी शक्ती आसा ताजे डेमिगॉड वरे जे आसा तांणी बिविल्डर जाताची. आता ताका ब्रह्माजी आसा आणि शिवजी आसा तांगेल उदाहरण आसा. ब्रह्माजी आणि शिवजी वरे बिविल्डर जाताचे. तांकां वरे देवाल कसं शक्ती आसा हे कळच्या तांकां वरे अंदाज येना तांचे. ते कशी ते ब्रह्माजी जे आसा ते कसं जाता, कृष्णाल जे ग्वाल बाल आसा आणि तागेले जे गाय आसा तांगेले हरण करता. आणि ब्रह्म विमोहन दिल्यान तू आम्ही पळयताची की कृष्ण जे आसा ते स्वता एक्सपांड जाता. ताका हरण केल्या नंतर सगळे ग्वाल बाल जे आसा ते ताका काय कोणे मेळना. तर कृष्ण जे आसा ते स्वता एक्सपांड जावन तितल्या रूपान तो एक्सपांड जाता. आणि ब्रह्माजी केन्ना पळयता तेन्ना ताका दिसता अरे अशी कशी हांव हांकां सगळ्यांक मिगेल कडेन दवरल्या, हरण केलें तांगेलें, पण हांव सकयल पळयलें तरी कृष्ण जे आसा ते ग्वालबाला ओटू खेळत आसा. हाऊ इट इज पॉसिबल. तेन्ना कृष्ण जे आसा ब्रह्माजीक तागेल रूप दाखयता त्या ग्वालबालान. सो ही इन ईच एंड एवरी ब्रजवासी ही manifests himself as a Krishna and even the cows. आणि सांगता की हांवूच आसा सगळें. अशी करून ब्रह्माजी जे आसा तो वरे बिविल्डर जाता की अशी कशी. अँड शिवजी जे आसा शिवजी उदाहरण घेतल्यार शिवजी जे आसा ताक वरे कृष्ण जे आसा ते मोहित करता. कशी मोहिनी जे धन्वंतरी धन्वंतरी जे आसा तागेले धन्वंतरी केन्ना भायर येता तेन्ना शी ब्रिंग्स अलॉंग विथ हर कलश, अमृत कलश घेऊन येता ती. आणि अमृता कलश हाडिल नंतर ते अमृता कलश देव आणि दानव हांगेल मध्ये ते हे चालिल्लो उरता युद्ध. हे दोगू लोक जे आसा ते घेवची प्रयत्न करताचे. अमृत आमकां जाय म्हणून पळयताचे.
पण कृष्णाक कसं जावंक आशिल्लें, विष्णूक कसं जावंक आशिल्लें, विष्णूक जावंक आशिल्लें की ते अमृत जे आसा ते देवता गणाक दिवता. हे दानवाल हाता गेल्यार ते तांगेल हे जातले. ते म्हळ्यार देवताक वचका नाल्यार तांणी हे जातले, राक्षसी प्रवृत्ती चड जातली आणि तांकां बरे बिविल्डर करता. कशी की म्हळ्यार शिवजी जे आसा ते कृष्ण जे आसा ते कसं करता, मोहिनी मूर्ती तागेल मोहिनी रुपां येता. चंद एक स्त्री जावन येता. आं, आणि कसं करता, विष्णू जे आसा तागेल मुखार मोहिनी मूर्ती शिवजी मुखार येता आणि शिवजी मुखार आयल्या नंतर शिवजी जे आसा ते भ्रमित जाता आणि ते मोहिनी मूर्ती चंद आशिल्ले शिवजी वरे तिगेल मागच्यान धांवता. हे आमकां स्टोरी गोत. तर शिवजी धांविल नंतर विष्णू कसं करता, विष्णू शिवजील कॅप्चर जाल्ले म्हणून करता, तागेल हाता येता आणि परत थंयच्यान एस्केप जावन वता. सो मल्टिपल टाइम्स कृष्णा or Lord Narayan bewilders शिवजी in that pastime. आणि ते सगळं जालील नंतर एंडाक जे आसा, ते मोहिनी मूर्ती जे आसा ते कसं जाता, नारायणाक रूप घेता आणि नारायणाक रूप घेतील नंतर नारायण जे आसा ते कसं करता, शिवजी कडे समजून सांगता कसं असं की हे मोहिनी मूर्ती जे आसा ते हांवच आसा. सो वॉट एवर अट्रॅक्शन वी हॅव वी फील, की खंयचे वस्तूक आमी पळोवन आमकां कसं अट्रॅक्शन जालें, we should understand that that attraction is nothing other than Krishna. म्हणजे कसं असं की भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, इट इज ऑल created by the Lord and it is an expansion of the Lord. Everything is an expansion of the Lord. So whatever things which we see in this world or whatever things attraction we have for this world, it is nothing but expansion of Krishna. It is nothing but Krishna's energy. Then when a person, when a devotee uh, correlates correlates the beauty of anything of this material world with Krishna, then he will not get attracted uh, with that object. So this is the lesson which we can learn from this pastime, that in order to म्हळ्यार हातूंतल्यान भायर येवचे खातीर म्हळ्यार ही हे स्टोरी जी आसा ते प्रत्येक जिवात्म्याले आसा. पण हातूंतल्यान भायर येवच्याक ताका कशी तागेल फ्रेंड सांगता की आतां हातूंतल्यान परत हातूंत फस नाका, यू डोंट गेट अगेन ट्रॅप्ड इन दीस. सो दॅट फ्रेंड इज हू इज अवर गुरु or the Vaishnavas who direct us towards Lord, and who try to stop our repeated birth and death. So this is the beauty of association of the Lord and his devotees. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरिनाम संकीर्तन.